माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी कुरबेवरीत येवकार. आयज हे कार्यावळींत खासा म्हज्या सांगताक आसा खासा कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींनी ताणें जायतीं इनामां जिखल्यांत. जायते बरे बरे तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडल्यात असो हो महान बरोवपी पिटर वास. पिटर, आयच्या ह्या माणकामध्ये कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनी कुरबेवरीत येवकार. तर पिटर, खंयच्या वर्साक तुवें हे तियात्र बरोवंक सुरवात केली, तुका उगडास आसा? 2003. 2003 वर्साक क्रिसमस वीक तियात्र. क्रिसमस वीक. आनीक तेन्ना तुवें पयलोच तियात्र, त्या तियात्राचें नांव कितें? आमी केल्या ती चूक. आमी केल्या ती चूक. आनीक हो तियात्र बरोवपाक तुका उर्बा कश्यो कितें मेळ्ळ्यो? हांव सुमार त्या वर्सा फाटीं 15 वर्सां फाटीं हांव दोतोन शिकयतालो इगर्जीन. आनी आमी ल्हान ल्हान प्ले करताले, वन एक्ट आनी क्रिसमसाक दोतोनीच्या दिसाक. सो आमची कॅटेकिस्टां म्हणूंक लागली आमी एक तियात्र करुया. सो 2003 क्रिसमस विकान तेन्ना फादर कार्मो मार्टिन्स आमच्या इगर्जीन आहलो. करुया म्हणलें, फादराकूय सांगलें. फादर म्हळ्यार कर म्हाका लागलो. आनी तेन्ना तियात्र बरयलो एक, आनी सगळ्या गांवच्या भुरग्यांक घालून हो तियात्र पयलेच फावट आमी माचयेर हाडलो. आनीक लोकांचो प्रतिसाद कसो कितें मेळ्ळो? लोकांनी जायत्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. तुवें म्हणलें कला अकादमीन तियात्राक सर्तीन भाग घाला. मागीर 2004 आमी पयलेच फावट देवाचें देणी हो तियात्र माचयेर हाडलो. आनीक कला अकादमीच्या ह्या सर्तीन तुमी हो पयलोच तियात्र देवाचे देणे पालकार हाडलो, तेन्ना तुमकां कसो कितें प्रतिसाद मेळ्ळो? तियात्र एकदम बरो जालो आनी चडशे आमचे कलाकार पयलीच फावट माचयेर चडलेले. सो मातशे 5 या 7 पड्ड्यार 7 पासून पड्डा आमी 5 6 7 तियात्र आहा म्हणल्यार आदले दिसा बरयलोलो. आनी जेन्ना ते नये कलाकार आहले तांकां ते डायलॉग घेवपाक त्रास सांगूंक लागले, गॅप पडलो मातसो. देखून पयलो हाफ बरो जालो, कांतराच्या वतान एकदम बरो जालो तियात्र, पूण पार्टीक मातसो तियात्र फाटीं पडलो. देखून आमकां त्या वर्सा कांय मेळोंक ना, पयलेच फावट. आनीक त्या उपरांत तूं बरयत रावलो? बरयत आहलो. एवरी इयर कंटिन्यू केले. मागीर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आनी ह्या वर्सा चालूच आहा. म्हजो आवडो पुरो कर. चेरूय बगतलो. तुका भुरग्यांचो खूब मोग न्हय? हय सिस्टर, म्हाका भुरग्यांचो खूब मोग. एक काजारी जिविताचें दादोसपण म्हणल्यार एक भुरगें न्हय? खरेंच. जशें फूल नासतना एक बाग सोबना, तशेंच एक भुरगें नासतना एक बरो बसना. तुजे लागीं कितले दूड आसात कोण विचारिना, पूण भुरग्याक मात विचारता. तुजें सांगण्याक स्वत आसा सिस्टर. सिस्टर, म्हाका एक सांग, डॉक्टर चड देव घेता तो मनीस कितें? ताणें हांगासर आमच्या देवाची चित्र दवरता, हातूंत आमी विचारतालो. होय, दोतोर देवाक चड मानता. पूण आनी तो असो नासलो. आमच्या धर्माच्या शिकवणेक पाळो दिनासलो. खूब एबॉर्शनां करतालो. अबॉर्शनां करतालो? तशें जाल्यार म्हजी बायल भितर आसा, तिका बेगीनूच भायर हाड न्हय. तो तिचें मन अबॉर्शनाची पिडो रे गो. ते पासात तूं जास्ती काडिना जाय. स्वतारान आपलें जिवीत बदललां. तो एक नवो मनीस जाला आनी आपलें जिवीत देवाचे आनी इगोज मातेचे कायद्या प्रमाणे चलोवंक थारायलां. हाकाच लागून म्हाकाय हांगा काम करून खूब उमेद आसा. सिस्टर, उमऱ्यार आयलेले भांगराचे तारू खंयचे म्हूण शेटीक नाका जालो. आयज काल दुडवाचे आशेक लागून कितलेच डॉक्टर ते इनोसेंट बाळांचो जीव काडून पावतात. आनी आतांची चेडवां आंखरपणान बोट पाट करून हातो काजारला ते काजारी जिवितांत म्हणटात. 2004 उपरांत तुवें आनिकूय तियात्र बरयले. हय. तर तांची नांवां तुका उगडास आसा? तेज्या उपरांत आमी संकटान उजवाड तियात्र बरयलो. मागीर माली, दिवो, रीण, काडीच दुखयले आनी हो आतां म्हाजो तियात्र, ताचें नांव देसवाट. तर हो आतां जो नवो तियात्र तुवें बरयला तो तियात्र सर्तींत आसा? आसा आसा. आनीक हो तुजो तियात्र केन्ना जातलो? हो म्हजो सप्टेंबराची 28 तारीख 28 कला अकादमी. तर हे जे तुवें सगळो तियात्र बरयल्या ह्या तियात्रांनी तुजें ह्या तियात्रांचें खाशेलपण म्हटल्यार कितें? हातूंतल्यान तुका खरी स्फूर्त केन्ना मेवली?
ते तियात्र दुसरे तियात्र बरोवंक? स्फूर्त म्हणल्यार म्हाजे जे क्लबाचे मेंबर आहा बाराबर म्हाजे वावुरता तेंचो म्हाका जायतो आदार असो मेवलो. ते तियात्र बरोयलोच म्हणून जायना, मागीर ते आमी भासाभास करूंक जाय तियात्रा वयर. सो डायरेक्ट चुकलां खंय बरें जालां खंय कितें जावंक जाय सुदारणी करुया त्या बरोवपाची. सो हांवें म्हणलें ओके करूंकूच जाय आनी सुदारणी करता आसली मागीर स्क्रिप्ट आनीक बरी जाता न्हू. तर एका वर्सा जालें तें, थोड्या वर्सांनी जावंक ना आनी कित्याक तें. पूण ह्या वर्सा बरी जालें स्क्रिप्ट ती भासाभास करून डायरेक्टरा कडेन आमचे थोडे मेंबर. चडशे तुजे तियात्र कोण डायरेक्ट करता? पयलीं माली दिवा पासून तियात्र पयलीं 4 वर्सां प्रेमानंद पोडेन केल्ले, मागीर साईश देशपांडेन केल्ले आनी गेल्या वर्सा प्रेमानंद पोडेन केल्ले आनी ह्या वर्सा कुणाल म्हानारकर करता. तर जें डायरेक्शन जें तांचे कडल्यान जें मेवता त्या डायरेक्शनांतल्यान तुजे जे कलाकार आसात तांकां कितें तरी फायदो जाला? जायते जाण सारके उबे रावंक नाका आसले, सारके उलोवंक नाका आसले. तांकां जायती ती म्हणटा आमकां जायतें हेल्प मेवलां हे डायरेक्टरां वरवीं. सो जाल्या तेंच्या जिवितान खूब सुदारणी जाल्या एक्टिंगेन तरी. आतां तूं तियात्र बरयता, आमच्या तियात्र पालकाचेर अशी गजाल आसा की जो बरयता तोच डायरेक्ट करता, तोच कांतारां कंपोज करता, तोच कांत बरयता, तोच कॉमेडी बरयता. पूण तुवें अशें कितें काम केलां? जावं केन्ना तरी तुका दिसलां की तुवें डायरेक्ट करचो? दिसलां, पूण कितें आहा आमचे जेन्ना कलाकार सगळे गांवचे आसता न्हू तेन्ना ते आमचे आयकोन एक पावट फकाणां कशीं दिसता तांकां. तर भायलो कोणी मनीस आहलो स्ट्रिक्ट कशें डिसिप्लीन येता आनी डिसिप्लीन येता आसतना तेंचे तरी आयकता, आमचें आयकना जाल्यार आमकांय डायरेक्ट करूंक दिसता. कित्याक आमी जेन्ना तियात्र बरयता तेन्ना तो वीथ डायरेक्शन बरयता. हिंगा अशें जावंक जाय, हिंगा लायट पालोवंक जाय, हिंगा तापट पडोवंक जाय, कितें दिंबी घालूंक जाय हिंगा. सो थिंगासर स्क्रिप्टीन सगळें आसता. तो डायरेक्टराक एकदम इजी तें करपाक. फुडलें उलोवप करच्या आदी एक धाकटीशी विनंती. जायतीं वर्सां तूं बरयत आयला, तर खंयच्याय तरी आदल्या एका तियात्रांतलो एक कांत तूं म्हणून दाखोवशी? कांत म्हणल्यार रीण तियात्र आहलो जो हांवें टॅसी बाराबर म्हणलेलो. तो तियात्र सेंट मायकल सोशियो कल्चरल एसोसिएशन तेंच्या आसऱ्याखाल जाल्लो. मोग तुजो केला काळजान उजो पेटला सेनियोरिता यगोआरो काळीज काळजाक तेंकय मोग कितें तोशींकय मोगाचो कोरया चुरो. खरेंच खरेंच ह्या सगळ्या तियात्रांचो जो कांतांचो भार आसा तो तुवें तुज्याच खांदाचेर पेरला? हय, चडसो हांवें घेतलेलो, पूण ताका सांगायतूय दिवपी एक आमचो राफायल फेर्नांडीस म्हणून आहा. पूण सद्याक एक मिस्टेकीन कशें हांव त्या क्लबान ना आतां, हांवें म्हाजो ओन केला तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप. सो पयलो तोय हेल्प करतालो म्हाका, कितें उतरां सारकीं नाल्यार घालतालो. आतां हांवूच करता ओन. सो आनीक ह्या नव्या तियात्राकूय तुवें कांत बरयल्यात? हय, सगळें हांवेंच बरयलें. म्हाका दिसता फुडें वेच्या आदी ह्या नव्या तियात्रांतलो एक कांत तुवें गुणगुणल्यार अदीक बरें जातलें. ह्या तियात्रांतलो एक कॉमेडी कांतूच म्हणटा हांव, कित्याक तो हांवूच म्हणटा आनी ते दुसरे म्हाजे भागिल्ले आहा. राजा राणी ला 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 राजा राणी ला 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 मोगा तुजो गो कात्रीन कोता कोरो मोगाचो करून उडयशी तूं चुरो तूं राजा म्हजो काळजा तूं काय बरो
देवान आशीर्वाद मोगार घातल्या पुरो यो मोच्या राजा हाय 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 बुशा कित्याक लाग मात्ताय तूं मोच्या पिशा काडीच टॉक टॉक जाता तूं जादू कोता केन्ना काजार जावया मोज्या कुकुशा. म्हाका दिसता हो कांत आयकून ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत लोक आपल्याय तोंडांतल्यान तो गुणगुणटलो आनी जेन्ना तुजो तियात्र कला अकादमीक 28 तारखेर जेन्ना जातलो तेन्ना लोकांच्या तोंडांतल्यान ही उतरां भायर सरोन लोक हॉलांतल्यान भायर सरतलो. तर आमी उलयताले ते म्हटल्यार डायरेक्शनाचेर. तर एक गजाल म्हाका ह्या वेळार उगडास आसा. तियात्र अकादमी गोवा हांणी हालींच रवींद्र भवनांत एक लायटी वयर एक कार्यशाळा घडोवन हाडली आनीक हे कार्यशाळेक जायते जे लायट कोत्ताले ते जायते लायट करपी मनीस आसले. म्हाका खरेंच उमेद भोगता कारण जो वावर ताणें बरे भाशेन मुखार हाडला हो जायत्या लायटमॅनांनी आपणायलो. पूण आनीक ताचे फाटली आनीक एक गजाल म्हाका जी जाणवली ती म्हटल्यार जरी तर एक डायरेक्टर एक बरें डायरेक्शन करपाक वेता तेन्ना ताचे तकलेन सगळें आसता की लायट कशी आसची. तेच बरोबर तो लायटमॅनूय जाणा की लायट कशी करची. आनीक तिसरो मनीस तांच्या सांगाताक येता तो सेट डिझायनर. जे भाशेन ते लायटीक जावं ज्या डायरेक्शनाक जाय तेच भाशेन तो सेट जावंक जाय. जरी तर असल्या कार्यशाळेनी ह्या तिगूय जाणांनी वांटो घेतलो डायरेक्टर सेट डिझायनर आनी लायट इफेक्ट्स तिगांयनी बराबर एकठांय येवन जेन्ना ह्या असल्या वर्कशॉपाक भाग घेतलो जाल्यार बऱ्यांतले बरें तियात्र जावं येतात. कारण म्हाका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा की सतीश गावस हाणें हो वर्कशॉप दिलो. बरे तरेन ताणें हे जे लायट इफेक्टाचे कलाकार आसात तांकां बरें मार्गदर्शन केलें. आनीक तियात्र अकादमीकूय ह्या वेळार हांव दिनवासता कारण असलो जो ताणें तोकस घेतला आनी जे पद्दतीन ताणें ह्या काळांत ह्या 2-3 वर्सां तियात्र अकादमीच्या सर्तींनी जे तियात्र पंगड भाग घेतात तांकां एक वेगळेच तरेची सवलत दिल्या. हातूंतल्यान कलाकाराच्यो उर्बा वाडल्यात आनीक वचत तो ना आमी तियात्र करूंक जाय आमची परंपरा आमी राखूंक जाय ह्या पद्दतीन भायर सरला. तर तुजें कितें मत की हे भाशेन जी वर्कशॉपां जातात ताचो आमकां फायदो जाता? फायदो पळोवंक गेल्यार जाता पूण फायदो आमी आमचे चडशे भुरगे काडूंक सोदिना. कित्याक पळय म्हाज्याच ग्रुपान आतां भुरगे आहा ते चडशे शिंकता अशे कामाक वयता. जेन्ना ही वर्कशॉपां जाता तेन्ना ती वर्कींग डे जाता तेन्ना आमकां थिंगासर येवपाक खूब त्रास जाता. थोड्यांक लीव मेळना. जायत्यो अडचणी आहा जायत्यो अडचणी मेळटा. तर अडचण्यांक लागून हांव नको ह्या वर्सा आमच्या ग्रुपांतलो कोणूच थिंगा पार्टिसिपेट जावंक मेळोंक ना. हांवें ताका सांगलां आमकां मेळूना कशें. हय तरी आसतना म्हाका दिसता की ह्या फुडें अशीच वर्कशॉपां जातलीं तर तियात्र कॉम्पिटिशन जे सर्तींनी वांटो घेवपी जितले बरोवण्यार जावं डायरेक्टर आसात जावं टॅक्निकल आसात ताणें ह्या सर्तींनी ह्या जी वर्कशॉप आसात तातूंत ताणें सहभाग जावचो तातूंत ताणें वांटेकार जावचो आनीक जें गिन्यान त्या वर्कशॉपांतल्यान मेळटा ताचो फायदो जेरूल तियात्राक जावं येता. कारण जायते फावटी क्रिटिक्स जाता ती म्हटल्यार जे भाशेन तुवें आतांच म्हटलें की प्रेमानंद पळय फाटलीं 4-5 वर्सां तुजें तियात्र ताणें डायरेक्ट केलें. ताका थिएटराचो जायतो अनुभव आसा आनीक तो कला अकादमीक एक वावुरता. म्हणटच जरी तर हें गिन्यान तुमकां मेळत जाल्यार तुमच्यांनी बरे डायरेक्टर जावं येता. कारण आमकां जे कला अकादमीक आसा तशेंच आमच्याय मदले जायते बरे डायरेक्टर आमकां जाल्ले जाय. आयज आमी कॉमर्शियल स्टेजीचेर तर नदर मारली